नमस्कार येवकार. गोवा टुडेत सुयश गावणेकार. शेतकार रस्त्यार भारत बंदाचो उलो. गोंयकार भायल्यांक भुल्लुसलो तो न्ही, सरकारच चुकलो. मुक्ती वर्साक राष्ट्रपती व्हेन्यू थारलो. शेणिल्ले पायलटाचो पत्तो लागूंक 11वो उजाडलो. तमनार पावर लायनीक कोर्टाचो शॉक मारलो. काँग्रेसी कडेन सोयरीक मोगोन गड सुगूर केलो. सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. शेतकी कायद्या आड मंगळारा भारत बंद शांतिकायेन. इमर्जन्सी सेवा चालू. मुख्यमंत्री म्हणटात गोंयांत फरक पडचो ना. काँग्रेस ट्रेड युनियनाचो तेंको. विधानसभेक आरजीचे 40 उमेदवार. मनोज परब हेड ऑन. वाळपय साखळी ना जाल्यार थिये रावपाची तयारी. गोंयकार वागता ताका खंय सरकारच जबाबदार. मुक्ती दिसाच्या सुवाळ्याक पणजे बांदोडकार ग्राउंड फायनल. मुख्यमंत्र्यान केली ग्राउंडाची पळोवणी. 19 डिसेंबराक राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद गोंयांत. नौदळाचे फायटर ट्रेनर जेट MiG-29 केचो पायलट लेफ्टनंट कमांडर निशांत सिंगाची बॉडी अरबी दर्यांत मेळ्ळी. 11 दीस चलतालो सोद. DNA टेस्टिंग कन्फर्मेशन. सांगोड पंचायतीचो तमनार पावर लायनीक बांदकाम परवानो हायकोर्टान केलो रद्द. सरपंचाचो थाराव घेनासतनाच भायल्या भायर परवानो. कोर्ट म्हणटा कायदो पाळात. आनी पेडण्या फोंड्या काँग्रेस मोगोची सोयरीक. मोर्जे मोगोचें वजन वाडलें. काँग्रेस झडपी उमेदवाराचो मोगोक तेंको. हरमल मोगो ना काँग्रेस. धारगळ तोरशां काँग्रेस ना मोगो. शेतकी कायद्या आड मंगळारा भारत बंदांत शेतकी संघटना कामगार संघटना वांटेकार. इमर्जन्सी सेवा आडावचे ना. दिल्ली हरियाणा शिमेर 11 दीस जाले शेतकार रस्त्यार. सरकार मागण्यो मानिना म्हूण तेम. मुख्यमंत्री म्हणटा गोंयांत बंदाचो कांयच फरक पडचो ना. शेतकार शेतकी कायदो फाटीं घेवंक मागतात. सरकार दुरुस्त्यांक तयार. कायदो सुवेवस्था राखूंक केंद्राची राज्यांक एडवायझरी. शेतकी कायद्या आड मंगळारा भारत बंद. सकाळी 11 ते दनपारां 3 मेरेन शांतिकायेन बंद. वेगवेगळ्यो संघटना एकठांय. मुख्यमंत्री म्हणटा गोंयांत कांयच फरक पडचो ना. भारत बंदाचे कितें इफेक्ट जातलो? भारत बंदाचो काय इफेक्ट जातलो? आयटकाचो आंदोलनाक तेंको. He is actually an anti-national person. These are the anti-national people who talk against the farmers and their struggle. Because the farmer जे आयज झगडटा आनी झूज करता तो धर्मयुद्ध म्हणपा जाता. तो खरो धर्मयुद्ध. आनी आमची शेतां सुपीक शेतां ती मळां करपाक ह्यो सरकार आयज वावरता. The situation is not resolved. जाल्यार ताचे परिणाम बरेच भोगचे पडटले गव्हर्मेंटाक. कित्याक ह्या गव्हर्मेंटाक लोकांक कॉर्नराक दुपटून दवरल्या आपल्या फायद्या खातीर. आनी लोकांचे बरेपण म्हणटा तें कसलेंच हें सरकार करिना. आनी हेजे विरुद्ध हो बंद आसा आनी पीपल आर सपोर्टींग. काँग्रेसीचो भारत बंदाक तेंको. शेतकारांक तेंको दिवंक कार्यकर्त्यांनी वांटो घेवचो म्हूण उलो मारला. ऑल इंडिया किसान सभा आनी CITU हांच्या गोंयच्या फाट्यान फाल्यां गोवा बंदाचो उलो मारलेलो आसा. त्या उल्याक गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटी आमी पूर्णपणे सपोर्ट करतात. गोवा फॉरवर्डाचोय तेंको. आनी जे ऑल इंडिया किसान महासभा तशेंच सिटून जे कॉल दिला फाल्याच्या भारत बंदाक शेतकारांच्या सपोर्टा खातीर हाका पूर्णपणे आमचे पक्षाचे अध्यक्ष विजय सदन तेंको दिल्लो आसा. पक्षाचे सगळे कार्यकर्ते आनी जे आमचे शेतकार भाव आसतले पक्षाचे सगळे हाका सपोर्ट दितले फाल्यां. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. विधानसभेक 40 उमेदवार घालपाची तयारी आर्जीन दवरल्या. एक्टिव्हिस्ट मनोज परब हेड ऑन. आरोग्य मंत्र्याचे वाळपय. मुख्यमंत्र्याची साखळी वा तो रावता तो थिये अशे 3 हेवीवेट ऑप्शन ताणें स्वताक दवरल्यात. मुख्यमंत्री जावपाची तयारी. गोंयकार आज जे वागतात शेतां भाटां जमनी विकतात सरकारी जॉबाक धांवतात ताका खंय सरकारच जबाबदार. Don't you think
आमकांय बी खूब संवय जाल्ली गोंयकाराक की काडलें दिलें आमी केन्ना गोंयकार किंवा भायलो विचार केलो ना बट आमची दुकान आमकां चलोवपाक कितें जाता आमचो वेवसाय आमकां करपाक कितें जाता आमी कित्याक काडून तो दुसऱ्याक दिवपाक सोदतात डोंट यू थिंक दिस इज द रूट ऑफ इट गोंयकार जे आमचे लँड विकता म्हणटा आमी जागे विकता ते मोस्टली आमी कल्टिवेबल लँड विकले आमचे दोंगर विकले आमी फणस हाडले फणस काडले पडले गेले ते केन्ना ते चिप्स करतले तेचे ज्यूस करतले आनी कितें करतले हें केन्नाच त्या लेवलाचेर सरकारान आमकां व्हरूंक ना सो तेका लागून हांव जो रूट कॉज आसा हो सरकाराचे फेल्ड पॉलिसी आसा गोंयकार ना अजिबात ना सरकारान जर एक 100 गव्हर्मेंट जॉब जर एडवर्टायज केले जाल्यार थंय 10,000ची लायन लागता 2-2 दीस सुद्दां लायनीक रावपाची तयारी आसता ही मानसिकता चुकीची न्ही ही मानसिकता करपाच्या फाटल्यान सुद्दां पॉलिटिकल एक स्ट्रॅटजी आसा म्हणजे गोंयकारांक कसो मॉडर्न स्लेव्स कशे दवरतले आमी आनी तेका लागून जो सपोर्ट मेळपाक जाय आसलो पळय तो सपोर्ट आमकां गोंयकारांक केन्नाच मेळोंक ना आनी ते सो फायनली इट कम्स टू गव्हर्मेंट पॉलिसीज आनी तेका लागून गोंयकार फाटीं तूं गोंयकाराक कांयच दोश दिना सगळो दोश सरकाराक दिता सरकाराकूच दितलो कित्याक जे गोंयकार पयलीं म्हणटा तशें तुवें म्हटलें की पयलीं सगळें आमी करताले ते आमी मागीर सोडले तेजे रिजन फेल्ड गव्हर्मेंट पॉलिसीज ते जर पॉलिसीज तेन्नाच जर फ्रेम जाल्यार गोंयकार आनी हे गोंयकारांच्या हातींच्यान केन्नाच वयचे नासले राजकीय पक्ष जेन्ना म्हणटात तेन्ना एक येता की कितें 40 सिटां लडोवपाची 100% फॉर ऑल 40 आनी 40 उमेदवार आसात सामके आसात हय जांचेर लोक विश्वास दवरपाक शकता अशें 100% दवरतले हेंचेर जर दवरला जेंच्यांनी गोंय लुटला जाल्यार आमचेर दवरपाक व्हडलें कांय न्हू एक गजाल मुद्दम तुजी कॉन्स्टिट्युएन्सी खंयची हांवें कालूच म्हटलां म्हाजी 2 कॉन्स्टिट्युएन्सी हांव जर रावलो जाल्यार थिवी ज्या जाग्यार हांव रावता नाजाल्यार म्हाका जो चडशे म्हाका भुरगे नाजाल्यार मॅसेजीस येता ते वाळपय राव म्हणून पूण जेन्ना हांवें सांगलें तेन्ना म्हाका आतां लोक सांगपाक लागले की ना तूं सीएमाच्या अगेन्स्ट राव म्हणून सो 3 कॉन्स्टिट्युएन्सी सद्या मनान आसा सांकली वाळपय एंड थिवी फर्स्ट प्रिफरन्स तुमचो ते अजून डिसायड करूंक ना ते आय टेल यू लेटर सांकळी वाळपय आनी थिवी येस सो एक तर प्रमोद सावंत विश्वजीत राणे एक नाल्यार विश्वजीत राणे नाल्यार स्वताचे घर आहा थंय हय घर आहा डू यू वॉन्ट टू बी द चीफ मिनिस्टर ते लोक डिसायड करतले जावपाक जाय आनी सपोज पॉलिटिकल आन्सर न्हू आनी सपोज लोकांनी सांगलें म्हाका जावपाक जाय जाल्यार निश्चित हांव 100% जातलो कित्याक हांव खंयची रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक फाटीं सरचो ना आनी आय वॉन्ट टू लीड म्हाका करपाचें ना म्हाका 100% हांव म्हाका सीएम म्हाका जर पीएम करी जाल्यार हांव पीएम पासून जातलो हांव सीएमाचेरच आहा सद्या सीएम जावपाक जाय सीएम जर लोकांनी म्हाका सांगलें म्हाका 100% जावपाक जाय हांव ते डिनाय करीच ना बींग अ लिडर बींग अ हेड ऑफ रेव्होल्युशनरी गोवन सपोज म्हाका चान्स मेळ्ळो सीएम जावपाचो हांव 100% सीएम जातलो बिकॉज आयज जर हांव रेव्होल्युशनरी गोवन्स बरे भाशेन चलोवंक शकता जाल्यार म्हाका गॅरंटी आसा की हांव गोंयूय बरे भाशेन चलयतलो मुक्ती दिसाच्या सुवाळ्याक पणजेचो दयानंद बांदोडकार ग्राउंड फायनल मुख्यमंत्र्यान सकाळी अधिकाऱ्यांक घेवन ग्राउंडाची पळोवणी केली 19 डिसेंबराक राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद गोंयांत येता मुख्यमंत्र्यान पणजी आनी 2 ग्राउंडांची पळोवणी केली कांय ठरावीक आमंत्रितांक घेवन सोशल डिस्टन्सिंग राखून खंय सुवाळो जातलो 19 डिसेंबराच्या निमित्तान आमी सांजचो जो इव्हेंट करपाचो आसा यादेस 19 डिसेंबराच्या 59th लिबरेशन डेच्या निमित्तान सुरवात करता आसतना ताका माननीय राष्ट्रपती रामनाथ कोविंदजी ते उपस्थित रावतले ते फंक्शन खंयच्या ग्राउंडार जावचें ह्या संदर्भात पळोवपा खातीर आमी 3 ग्राउंड पळयल्या उपरांत म्हाका दिसता डी.बी. बांदोडकर ग्राउंड हो सूट दिसता त्या खातीर आमी पुराय टीम ग्राउंड पळोवपा खातीर आयिल्ले आनी ताची तयारी जी आसा ती सुरू जाल्या आमी जरी म्हटलें की लिमिटेड लोकांक घेवन हे कार्यक्रम करतले बट सोशल डिस्टन्सिंग आनी ते मेंटेन करून हो ग्राउंड जो आसा तो सरकाराच्या प्रकल्पांक गोंयभर विरोध चालूच ताचो झेडपी वेंचणुकेचेर कितें परिणाम जातलो काय विचारल्यार लोकांक खंय सगळें खबर आसा झेडपीचे इलेक्शनाचे जाल्यार आतां 12 तारखेर जातले तुमी आतां असेंब्ली इलेक्शन एके वर्सान येता आनी तेजे पयलींचें मोठें इलेक्शन झेडपीचें इलेक्शन जाता तुमी ह्या इलेक्शना कडेन एक तुमची सेमी फायनल म्हणून पळयता काय जिल्हा पंचायत इलेक्शन मदीं 8 म्हयने ताका ब्रेक पडलो म्हाका दिसता तरी सुद्दां 12 तारखेक डिसायड केला सगळे कॅन्डिडेट आपल्या पर्यंत प्रचार करीत आसा पार्टी आपल्या लेवलाचेर सगळ्यो प्रचार करीत आसा निश्चितच गोंयच्या जनतेचेर म्हजो विश्वास आसा गोंयची जनता योग्य रित्या भारतीय जनता पार्टीन गेल्या कितलींशींच वर्सां काम करता म्हाज्या टेन्युअरान हांव 18 म्हयने काम करता जरी लोकांच्या भूल थापांक खंयसरूच बळी पडची ना गोंयच्या विकासा खातीर जे विकासाचे प्रकल्प आमी फुडें व्हरता डेव्हलपमेंट आसतलें सोशल सेक्टर आसतलें कोवीड महामारी आसतली ह्या पद्दतीन जें आमी काम केलां तें काम लोकांच्या संग्रही आसा आनी निश्चितच लोक ताचो
मोबदलो जो आसा तो परत तुमचे मेन असेंब्ली इलेक्शना पयलींचे तुमकां मेन इलेक्शन तेज्या उपरांत जिल्हा पंचायत म्युनिसिपालिटी इलेक्शन ओके आनी प्रोजेक्टांक जे विरोध जाता पळय तेजो इम्पॅक्ट बीजेपीच्या प्रॉस्पेक्टांचेर जावपाक शकता काय हरकत ना लोकांक खरें कितें आनी खोटें कितें हें खबर आसा आनी त्या अनुसार लोक काम करतले प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी. नौदळाचे फायटर ट्रेनर जेट MiG-29K चो पायलट लेफ्टनंट कमांडर निशांत सिंगाची बॉडी अरबी दर्यांत मेळ्ळी. 26 नोव्हेंबराक INS विक्रमादित्या वयल्यान टेक ऑफ जाल्लें हें जेट नित्याचें प्रशिक्षण उड्डाणा वेळार अरबी दर्यांत कोसळिल्लें. दोगा पायलटांतलो एकलो साल्वार जाल्लो. आतां 11 दिसांनी दुसऱ्याची बॉडी मेळ्ळ्या. फॅमिलीक कळोवन DNA कन्फर्मेशन टेस्ट चल्ल्या. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक, रोखडेच परत मेळया. मोल्या 3 इन्फ्रा प्रोजेक्टांचो भगवान महावीर आनी बोंडला अभयारण्याक धोको म्हूण गोंयांत कोळसो नाका आवाज काडूंक पणजे पावले. राना खात्या मुखार धरणे. ह्या प्रकल्पांक 1.5 लाख झाडां मारूंक सोदतात. पर्यावरणाक मार बसतलो म्हूण प्रकल्पांक विरोध. राना खात्यान जनहित म्हूण खंय 18,000 झाडां मारूंक NOC दिल्या. एक सुद्धा झाड ह्या प्रोजेक्टा लागून तुमच्यांनी मारूंक जायना. हे ट्रान्समिशन लायन्स, रेल्वे आणि हायवेचे जे प्रोजेक्ट आमचे वायल्ड लायफ सँक्च्युरी आणि नॅशनल पार्कांतल्यान जे तुम्ही झाडां 1.5 लाख झाडां सगळीं मारपाक सोदतात, हे एक सुद्धा झाड तुम्ही मारूंक जायना हे आमी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक सांगूंक आयल्या. फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान ज्यो परमिशन्स दिल्यात, क्लियरन्सीस दिल्यात, त्यो दिता आसतना फक्त म्हणल्यार रेकमेंडेड इन पब्लीक इंट्रस्ट. मातशी सुद्धा स्टडी करूंक ना हाचो कितें इम्पॅक्ट जातलो आमचे गोंयचेर, आमचे रानाचेर, आमच्या लोकांचेर. डायरेक्टली रेकमेंडेड इन पब्लीक इंट्रस्ट म्हणलां. आयज आमी ताका सांगूंक सोदतात की हांगा पब्लीक इंट्रस्ट कांयच ना. लोक सगळो हेजे विरुद्ध आसा आनी हे प्रोजेक्ट फक्त थोडे कॉर्पोरेट व्हडले कॉर्पोरेशनाक पयशे करपा खातीर ग्रीड, तांची आस, तांचे प्रॉफिटा लागून हे प्रोजेक्ट आसा. आमचे पब्लीक फंड्स आमी तुमकां वेस्ट करपा दिवपाचे नात, एनवायरनमेंट डिस्ट्रॉय करपा दिवपाचे नात. ग्रामपंचायतीन तमनार पावर ट्रान्समिशन प्रकल्पाक दिल्ली बांदकामाची परवानगी हायकोर्टान रद्द केली. सांगोड सरपंचान परवानगी दिल्ली. सरपंचान रितसर पद्दतीन पंचायतीचो थाराव घेनासतनाच परवानगी दिल्या म्हूण बांदकाम लायसन्स रद्द केला. पुराय प्रक्रिया कायदेशीर परत करून अर्ज हाताळचो म्हूण हायकोर्टान ऑर्डर दिल्या. पेडणे फोंड्या काँग्रेस मोगोची सोयरीक. मोर्चे झेडपीक मोगोचें वजन वाडलें. काँग्रेसीचो झेडपी उमेदवार कोनडकराचो मोगोच्या श्रीधर मांद्रेकाराक तेंको. काँग्रेस मोगोची मतां फुटून BJP येवंक नाका म्हूण काँग्रेसीचो उमेदवार सांगता. हरमला मोगोन उमेदवार घालूना, थंय काँग्रेस. धारगळ तोरशें मोगो, थंय काँग्रेस ना. जीत आरोलकार पेडण्या मांद्रे मोगो घट करता. आयज एक मेजर डिसिजन मोर्जी कॉन्स्टिट्युएन्सीन ZP मोर्जी कॉन्स्टिट्युएन्सीन घेतलेले जे आमी घेतात की काँग्रेस कॅन्डिडेट महेश कोनाडकर ह्यो MG पार्टीक सपोर्ट करता आनी आमी तेचे अभिनंदन करतात की त्यांनी येदे व्हडले डिसिजन घेतले म्हणून. पेडणे तालुक्यांत आमी टोटल 4 कॉन्स्टिट्युएन्सीज आसात ZPचे. तेतूंतल्यान 3 कॉन्स्टिट्युएन्सीनी आमी आमचे कॅन्डिडेट्स घातल्यात आनी एका हितून आमी हरमल कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमी घालूंक ना. सो तेचेर आता पार्टी लेवलाचेर सेंट्रल कमिटी डिसिजन घेवपाचें आहा 2 दिसांनी आनी प्रेस कॉन्फरन्स आउट करपाचें आमी कोणाक सपोर्ट करतात ते. पूण हे 3 आहात आमचे ते ऑलमोस्ट आता हे डिसिजनाचेर ऑलमोस्ट ही आमची सीट दिन जाल्ली आहा अशी आमी म्हणू शकता. आयज एक डिसिजन घेतलेलो आहा की आमचो श्रीधर मांद्रेकर एमजीचो कॅन्डिडेट हेका आमी म्हाजो पर्सनल सपोर्ट करतलो आनी मतां स्प्रेड जावचे. आमची मांद्र्याची 7,304 वोट्स मांद्र्याची, 5,959 वोट्स मोर्जी पंचायत आनी आगारवाडा सुटले 1763 आसा. 15,026 मतदारसंघाचो मोर्जी मतदारसंघ आहा ZP इलेक्शनान. सो मांद्र्याची मतां स्प्रेड जावन दुसऱ्याक ओपोनंटाक चान्स पडच्याक ती म्हाजो सपोर्ट जो पर्सनल सपोर्ट आहा तो आमच्या मांद्रेकर बाबा करता. पेडण्या आनी फोंड्या काँग्रेस मोगोची बऱ्यापैकी सोयरीक. पेडण्या हरमला मगोन कॅन्डिडेट घालूना, थंय काँग्रेस. धारगळ तोरशा मगो, थंय काँग्रेस ना. जीत आरोलकार पेडण्या मांद्र्या मगो घट करूंक फुडें सरला.
दरेक पालिका स्वावलंबी आणि आत्मनिर्भर असूंक जाय म्हणून मुख्यमंत्री साखळे उलयला. साखळे पालिकेचे ओपन एअर व्हेन्यूचे उक्तावण करूंक तो गेल्लो. विजयन संसड्यार वचून परिस्थिती पळयली. 19 डिसेंबर मेरेन ओल्या कोयराचो विलो लायात म्हूण ताणें पालिकेक सांगलां. लॉकडावना उपरांत प्रियोळा कामाक नीट. गोंयभरच्यो एक खबरो. आत्मनिर्भर जावप म्हणजे खंय तरी आपली म्युनिसिपालिटी सेल्फ सस्टेन जावपाक जाय. म्युनिसिपालिटीचो स्वताचो रेव्हेन्यू कलेक्ट जावपाक जाय, ज्याच्या आधाराचेर तांचे पेमेंट्स आसतले, डेव्हलपमेंट आसतले, हे सगळें स्वताहून चलपाक जाय. म्हणून तर ताका आमी स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणटा. कारण ह्या संस्थेत हांव जरी आमदार आसलो जाल्यार हांव डायरेक्ट इंटरव्हीन करूंक शकना. फक्त सरकारा कडेन गेल्ली तेंची फायल ही क्लियर करप, सँक्शन करप, हें काम फक्त सरकार म्हणून हांव करपाक शकता. तांकां स्वताचो रायट आसा, स्वताचो अधिकार आसा. त्या धर्तीचेर तांच्यांनी आत्मनिर्भर जावपा खातीर विविध प्रोजेक्ट, कदाचित तांच्यांनी ग्राउंड कंप्लीट केला, मार्केट कंप्लीट केला, अजून फिश मार्केट ते बांदता, जेणे करून मोठ्या प्रमाणात रेव्हेन्यू हो तांच्याकडे जमा जावपाक शकता. वेट वेस्ट जो दिसाक येता तो वेट वेस्टाचो ट्रिटमेंट जायना. 35 टन वेट वेस्ट आहा. जी प्रक्रिया आहा टेंडर घालपाची, ती बायोमिथेनेशन प्लांट्स घालपाची बी, वो टेंडराचो प्रोसिजर टायम वतलो. सो हांवें पयर मंत्र्याक अशें सजेस्ट केल्लें की तांणी एक प्लांट सालिगांवच्यान हांगा शिफ्ट करप. 19 डिसेंबर मेरेन आमी तांकां टायम दिल्लो आहा की बायो रेमेडिएशन जे ते करताले तेजें काम परतून सुरवात करूंक जाय. लिगसी वेस्ट काबार करपाक आनी डे टू डे वेस्ट जो येता तो तांणी थंयचे प्लांट हाडून हांगा सेटअप करून 35 टन वेट वेस्ट दिसाक ट्रीट करपाची कॅपेसिटी आपली करपाक जाय. ते प्लांट हांगा परमनंटली उरचे ना. जेन्ना आमची जी प्लांटां येतली तेन्ना ते प्लांट ते परते वयतले. बट इन द इंटरिम पिरियड दीस सिच्युएशन इज ग्रोईंग बिकॉज वी आर नॉट ट्रिटींग द वेट वेस्ट फॉर वीच देर इज टू बी अ रेमेडी. आतां सगळे म्युनिसिपालिटीचे इलेक्शनान सगळे पडटले एकमेकांचे चार्जीस करपाक. आनी म्हाका सदांच एक डावट लागता, सरकार आनी तांची हांगा जी पार्टी आहा तांकां आमकां बोट दाखोवपा खातीर सोंसड्याचो प्रॉब्लेम ते सॉल्व करूंक सोदना. जरी हो कोवीड काळ जालो त्या काळात सुद्दां म्हाका दिसता खंय ना खंय एक म्हयन्यान 2 म्हयन्यान जे फाटले सोडलेले हालीं एक म्हयन्याभरात खंय तर आमच्या सराचो एक तरी खंय इनोव्हेशन केलें जावं फावंडेशन घातलें. हेजे फेसबुकार जावं पत्रकार माध्यमाचे पेपराच्या माध्यमाचे आमकां पळोवपाक मेळटा. बाकीचे सर्वसामान्य मतदारसंघां अशें मेळना. हेजे कित्याक एका शिस्तबद्ध नियोजन आसा, येवजण आसा. आमचे हेजे फुडें आतां झडपीचे इलेक्शन जातले तेन्ना आमी सगळ्यांनी मेळून झडपी कॅन्डिडेटाक म्हणजे सराक सपोर्ट करचो आनी आमी अशीच उदरगत आमची उरलेली कामां कितें आसा ती आमी सरा कडेन मांडची. कंपेर टू 20 वर्सां आनी आतांची 3-3.5 वर्सां फक्त आमकां एक कोविडाच्या टायमार आनी माजी मुख्यमंत्री पर्रीकर हेज्या सिकनेसा खातीर जी डेव्हलपमेंटाची थोडी कामां अडखली. पूण ज्या पद्दतीन आमची प्रगती आसा, ज्या पद्दतीन डेव्हलपमेंटाची कामां आसात ती पद्दत जर पळयत जाल्यार आमी निश्चितच भरारी मारतले विदीन 5 वर्सां भितर. हे बुलेटिन इतल्यार सोंपता. लायव्ह खबरांक फॉलो करात. प्रुडंट ट्विटर, फेसबुक ॲप, टाटा स्काय ॲप, जिओ टीव्ही ॲप, प्रुडंटाची वेबसायट. 4 चौकांत मास्क घालात, डिस्टन्स राखात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.